देशासयत आयज गोंयांतूय शिक्षक दीस मनयलो. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे उपकार मानपाचो हो दीस. स्कुलां कॉलेजींनी शिक्षक दिसा निमतान कार्यावळी जाल्यो. दुसरे वटेन शिक्षक दिसा सेवेत कायम करचे म्हूण मागणी करीत अखिल गोंय पॅरा टिचर्स संघटना पणजे धरण्याक बसल्यात. हो सुवाळो मनयतना वास्को विद्यामंदिर हायस्कुलांत सोपणावेल्यान पडून 10 भुरगे जखमी जाले. A very happy Teachers Day to all the teachers all around Goa. खंयचीय टिचर आसूं ती मागीर तो आमचो गुरू, सो म्हणून आमी तांकां सदांच रिस्पेक्ट करूंक जाय. I would like to wish all the teachers once again a very happy Teachers Day. I really express my gratitude. I'm so lucky that I got this type of teachers. So happy Teachers Day. Teachers are the one who mold the children into a diamond like a diamond. Happy Teachers Day. इतले मजगती शिक्षक दिसा पॅरा टिचर्स संघटनेचे सुमार 145 शिक्षक पणजे धरण्याक बसले. सेवेन कायम करचे म्हूण ते मागतात. ऑन अ पार विथ अदर टीचर्स आमची वाडपाक जाय. दुसरी आमची मागणी जी आसा, आमची जी आतापर्यंतची 10 वर्साची सर्व्हिस आसा त्याचो मान सन्मान आदर राखपाक जाय आणि ती सर्व्हिस प्रोटेक्ट करपाक जाय. दुसरे वटेन वास्को विद्यामंदिर स्कुलांत शिक्षक दिसाची कार्यावळ सोंपल्या उपरांत घरा वतना सुमार 10 विद्यार्थी स्कुलांतल्या सोंपणावेल्यान पडले. भुरग्यांक मार लागिल्ल्यान तांकां SMRC हॉस्पिटलांत घाले. मात लोक उलयतात ते प्रमाण 108 एम्ब्युलन्स सुवातेर पावंकूच ना. निमणे भुरग्यांक प्रायव्हेट गाडयांनी व्हरचे पडले. सब लोग भाग के आ गए अचानक से. लाइन से जा रहा था, सब लोग गिरा मेरा ऊपर और चलते गए मेरा ऊपर. 2 भुरगे येले सांगले स्कूल हॅज बीन लेफ्ट, सो यू ऑल मूव आउट. सो ते भायर सरले भुरगे सगळे धांवन येवपा लागले. कोण तरी स्लीप जावन पडलो. तेजे उपरांत सगळे भुरगे पडले. एक 20-15 भुरगे असलेले. 108 फोन मारले, अजूनही 108 येवंक ना. लास्ट आमी सर आनी हांवें गाडयेन घालून घेवन येयले तांकां भुरग्यांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारतातले नवे 8 विमानतळ लुकसाणात चलतात असो रिपोर्ट आयला म्हूण गोवन्स फॉर दाबोली मोर्ली संघटनेन म्हायती दिल्या. ह्या रिपोर्टाक मतींत धरून सरकारान मोपाचो निर्णय फाटीं घेवचो अशें संघटना मागता. मोपा विमानतळाचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना. मात मुख्यमंत्री पार्सेकार धरून कांय राजकारण्याकूच हो विमानतळ जाय अशें GFDOचें म्हणणें. पर्यावरणाचेर आनी फिजिबिलिटीचेर आड नदर करून ज्या बिल्डरांनी मोपा लागीं जमीन घेतल्या तांकां मोपा विमानतळ जाय अशें फादर एनवितो रिबेलो म्हणटा. आणि आता ज्या मनशांनी भारताच्या एअरपोर्टांची स्टडी केल्या, तुम्ही पत्रांचेर वाचलां आसतलें की भारतांत 8 नवे एअरपोर्ट जे प्रपोज केल्ले 2009 लायक पंडिचेरी, जैसलमेर हे एअरपोर्ट चलोनात. 50% airports in India are not used throughout the year. सारखे चलोनात. मुखेलमंत्री पार्सेकार ताका कशेय भाशेन हो एअरपोर्ट पेडण्यान येयल्लो जाय मोपाचो. हो एअरपोर्ट कोणाक जाय मोपाचो? फकत थोडे पॉलिटिशियनांक आणि ज्या मनशांनी जमीन घेतल्या त्या बिल्डरांक. तांकां एनवायरमेंटाचे फिजिबिलिटीचे हाचें कांयच पडूंक ना. चवथ लागीं पाविल्ल्यान भेसळ मावा बाजारात येवपाक लागला. अन्न आनी वखदां प्रशासनान मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर 60,000 रुपयाचो 340 किल मावा जप्त केलो. गोडशी तयार करपाक मावा वापरतात. दूध, नुस्तें, मांस, मावा आनी बाकीचे खावपाचे जिन्नस रेल्वेंतल्यान हाडटा तेन्ना फ्रिजान दवरपाक जाय म्हूण FDAन रेल्वे प्राधिकरणाक सांगलां. फूड अँड ड्रग डिपार्टमेंटान रेल्वे ऑथॉरिटीक आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा की मीठ आनी मावा हो जो रेफ्रिजरेटेड कंडिशनान हाडपा जाय. आनी मावा हो जनरली आमी चवथी खातीर मिठाईक वापरता. तांकां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला. पूण तरी सुद्दां आयज म्हाका हांगा मडगांव रेल्वे स्टेशनार जवळ जवळ 200 किलो मावा तेणें हाडलेलो हांगा मेळ्ळा. मिरजेच्यान आयला तो आमी आतां सीज करतले. आनी इवन थोडे म्हाका हेजी मिठाची पार्सल्स मेळ्ळेली पूण त्यांनी ऑलरेडी परत ती बूक केल्या आनी परत धाडली खंय. पण मावा जप्त करून आतां खंयच्यान हाडला आनी कितें हाडला तें आमी फुडलें इन्वेस्टिगेशन करतले. आमी एक लेटर केला तांकां की जो माल तेणें हाडपाकूच जायना, कित्याक रेल्वे तांकां रेफ्रिजरेटेड फॅसिलिटी दिवंक शकना. कित्याक लांबच्यान येता तो मावा आनी तो हाडटनाच ताका रेफ्रिजरेटेड कंडिशनान हाडपा जाय, नाजाल्यार तो पिड्यार जाता, स्पॉयल जाता.
घेऊया एक विराम.